गोंयांत 2.5 लाख बायलो 30 वर्सां पिराये परस चड आसा। पयल्या टप्प्यान गोंय भलायकी सेवा संचालनालयान 1 लाख स्तन कर्करोगाची तपासणी पुराय केल्या। अशी तपासणी करप गोंय हे पयले राज्य। फुडल्या 1.5 वर्सां आनीक 1.5 लाख बायलांची स्तन कर्करोगाची तपासणी जातली आनी गोंय कर्करोग मुक्त करतले, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। मी आज 1 लाखाचे स्कॅन्स केल्ले आसा, महिलांचे मी स्कॅन्स केल्ले आसा अबाव 30 आनी आयज गोंयान अबाव 30चो फिगर घेतल्यार आमचे कडेन 2.5 लाख महिला आसा। तेज्यातले 1 लाख महिला आमी स्कॅन केल्ले आसा। आतां आमचे वेगळे नवे फावंडेशनच्या माध्यमांतल्यान आनी गोवा गव्हर्मेंट आनी त्याच बरोबर आमी UV लायफ सायन्स बरोबर टायप करून आमी ट्राय कॅन्सर अप्रोच आमी घेवन फुडें वयतले। आमी गोंया राज्यान स्कॅनिंगाचे वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो ते देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एकूच हाक आसा की आमी स्वस्थ भारत स्वस्थ इंडिया करपाक जाय, तर आमकां वेगळ्या तरेन काम करपाची गरज आसा। आरोग्य सेवा प्रत्येक घटकाक गावंक जाय आनी आरोग्य सेवा लोकांक सुरक्षीततेन बऱ्यापैकी जीवन गावंक जाय जाल्यार आमचे डिपार्टमेंटांनी सक्रीय काम करपाची गरज आसा आनी त्याच बरोबर त्यांची विचारधारा घेवन आमी लोकां कडेन पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आयज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ WCD त्याच बरोबर UV लायफ सायन्सेसाचे डॉक्टर गौरी त्यांचे बरोबर आमी टायप करून आनी त्याच बरोबर आमची पुराय टीम आमी वेगळ्या तरेन काम करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। सर्वायकल कॅन्सर, रुरल कॅन्सराक बी आमी ह्या सायकलान घाल्यात। सायकल कॅन्सराचें स्क्रिनींग जातलें, लोकांचें जीवन वेगळ्या तरेन सुदारपाक आनी फुडें व्हरपाक म्हणून सरकार काम करता। आनी 1 लाख म्हणजे पयले राज्य जे ह्या तरेचे स्कॅनिंग केल्ले आसा, स्क्रिनींग केल्ले आसा, तेजेंतले कितलेय आमचे तुमी पळयला टेस्टिमोनियल्स आसा, कितलेय टेस्टिमोनियल्स आमचे कडेन आसा की लोकांक तेजो फायदो जाल्लो आसा। वेगळ्या तरेन फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां ह्या तरेचे नवे नवे इनिशिएटीव्ह घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न।